आहार परिणाम्ये नमो नमः। श्री पंचभुता निदानाय नमो नमः। श्री भवसागरतारिण्ये नमो नमः। श्री अक्रूराय नमो नमः। श्री ग्रहवत्ये नमो नमः। श्री विग्रहाय नमो नमः। श्री ग्रहवर्जिताय नमो नमः। जाओ वासुदेव शिरोडकर आज आम्ही वाढदिवस 24/2/1996 या वर्षापासून सुरू झालो. या वर्षी सुरू जाऊन आता 30 वर्सां कंप्लीट जाऊन 31 चालू आसा. जेन्ना देवीच्या आशिर्वादान शांतरेच्या आशिर्वादान तशें आमच्या 10 जाणांच्या आशिर्वादान जे आमी हे कार्य करता. आज ब्रह्मांड विधी केले आमचे सगळे विधी केल्ली आसा. तशीच ब्राह्मण येवन सगळे पूजा केल्ली आहा. तशीच पुजेचे वटेन आज आमचे सगळे भाव 10 जाण हिंगा जमिल्ले आसले. तशीच आमचे बायलोय आसले. आज बायलांचो सगळो कार्य करून जे आमच्या कार्याक सगळे सोबत हाडून आज शिरेकारांनी आमकां सपोर्ट करता असो केल्लो आहा. जे शांतरीचे हे स्थळ म्हणजे हे शिरेकारांचें स्थळ, चिंबलकाणीचें स्थळ म्हणजे हे चिंबलकाणीच्या सगळ्यांचें स्थळ अशे शब्द आमी घेवन आज शांतरीच्या तळान ज्या ज्या ठिकाणी जे एक पालखेची सेवा करतले ती आज पालखी सांजे 10 वरांचेर 10:30 सुमार आमी पालखी दिवजा चालू जातली. ती दिवजा चालू जावन नंतर पालखी आमी भितर हाडटली. त्यानंतर आमी दुसरे दिसा पालखी गवडेपाटान वयतली. गवडेपाटानसून ते रातकड्यान सगळी गवडेपाट जावं आमी कुडक्यान भोंवतली. ती भोंवन परत आमची मंदिरांत येतली, देवळांत येतली. देवळांतली येवन तिसऱ्या दिसा आमी आज इंदिरानगर तशीच आमच्या फोर्टांत तशीच शिरेन जे अशी भोंवन सगळ्याक येवन ती रातची 12 जाता काय 4 जाता 5 जाता ही देवीची कृपा. ही देवीची कृपेन ज्या ज्या आमी भोंवन येतले आनी कितें तिका फळ कितें मेळटलें, ज्या ज्या घरान कोणाच्या दारान कितें फळ मेळटलें ती पावून घेतली. आनी तिच्या आशिर्वादान ज्या शिरवयकार कुटुंबान तशेंच आज ह्या बांदेकर कुटुंबान, अडकोळकर कुटुंबान, आज पिरवयकर कुटुंबान, आज शिरोडकर कुटुंबान, तशेंच आज मांडोळकर कुटुंबान आनी तशेंच आज एक येयलेला दिवाडकर कुटुंब जे 7 कुटुंब आमचे 10 जाणांचे आसून तरी आमकां सपोर्ट करून सगळ्यांचो भायलो लोक सपोर्ट आसून आमी निधी केल्लेले आहा. ते निधीची तुमी आज पूर्णपणान तुमकां जे आमचो आज महाप्रसाद आसतलो त्या प्रसादाक तुमी लाभ दिवचो आनी जे आमचे 3 दिसांचो कार्यक्रम आसा त्यावूय कार्याक तुमी लाभ दिवचो अशी तुमकां सगळ्या कडेन विनंती करता. आनी ह्या आमच्या देवीच्या कृपान शांतरेच्या कृपान 2 शब्द जे कितें सांगले जे आज 30 वर्सां ते 31 वर्सां चालू आसा. ह्या फुड्यान देवाची पुजा करपाक तिची शक्ती आनी तिची भक्ती करपाक तियेनूच आमकां राखण दिवची, तियेनूच आमकां सांबाळचें आनी सगळ्यांक वसत तिचो आशिर्वाद आसता. सगळ्यांक आमकां सांबाळ करचो आनी सगळ्यांची कल्याण करून वसत तिका पावून घेवचें.